सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून फाउस्ता आल्मेदा बरी भलायकी पासत ती मिसाची भेट भेटयता. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या मिग्दोनियो आल्मेदा हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. आयज क्रिस सिल्वेरा आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. सायबिणीची भेट आपल्या घोराब्यान व्हरता आंतोनेत नोनीस आनी फामील तांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच आयज आमचे फेरगोशेन एंटनी मिस्किता आनी सांशिया मिस्किता लग्नाचो संबंद जोडटात तांचेरय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. कितें भाशेन आयज आमच्या गोंयचो लिबरेशन डे. मागुया आमकां गोंयकारांक सगळ्या वायटांतले निवार म्हूण आनीक आमचे मदें मोग एकवट भावपण सदांच नोंदूंक मागुया. सगळे आमचे जे पॉलिटिशियन्स आसात तांचे पासत मागुया. आमच्या गोंयची तांणी वाट लायना जावपाक पूण आपणाचे सॅल्फिशनेस आसा ते कुशीन दवरून गोंयच्या हिता पासत आनी गोंयचे परजे पासत तांणी वावरूंक केरीत भाशेन तांचे पासत मागुया. आमचो पुलीस फोर्स, आमचे एडमिनिस्ट्रेशन, आमची पोरजां सगळ्यां पासत आयच्या दिसा केरीत भाशेन मागुया. तशेंच आयज आमची तरणाटीं उगडास करतात लिबरेशन डेयाक जी भुरग्यांक एरेस्ट केल्ली 3 वर्सां फाटीं तांचेय पासत मागुया. आमच्या पुलिसांनी आनी आमच्या एडमिनिस्ट्रेशनान सदांच नितीन वावरूंक आनी भुरग्यां तरणाट्यां सवें दोयाळ जावंक आनीक तांचो ताळो आयकूंक बो करून गोंयच्या आमच्या तरणाट्यांचो आवाज ताळो आयकूंक आमच्या सरकारा पासतूय मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिय भाव भयणीनो, जेजूच्या जल्माची परब समारंभूक आमी तयारी करता आसतना जेजूचो जल्म जातलो हें कळीत करता सान गाब्रिएल बरी खबर घेवन येता. गूड न्यूज आमकां जण एकल्याक आमच्या खासगी जिवितान, आमच्या घोराब्याच्या जिवितान आनी आमच्या समाजीक जिवितान आमकां बरी खबर देवा कडली आनी एकामेका कडली मेळूंक आमी हे भेटेन कृपा मागुया. पूण जायते फावटी आमीच वायट खबरेचे दूत जाल्या, आमीच वायट खबर घडून हाडल्या. असल्या सगळें आमचें चुकीचें हे भेटेन बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुर्पदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून कोणाक सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्पद्विदार देवा, तुज्या पुताक जल्म दिवच्याक एके आंकवारीक तुवें वेंचून काडली आनी हे परी तुजे मोहिमेचो प्रकाश मनशा कुळाक दाखोवंक तुवें येवचिलें. तुज्या देव सैमाचो तुजो पूत आमच्या असोक्त मनशा सैमान जल्मलो म्हूण अखंड आनी थीर भावार्थान सत मानून ताका सगळ्या काळजान वंदूंक आनी ताच्या जल्माची परब खतखतीत भोक्तीन समारंभूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता त्याच आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. फुडाऱ्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी जोरा गांवचो दान कुळांतलो एक दादलो आसलो. ताचें नांव मानोय.
ताची पोतीन वांजडी देखून तिका एकूय भुरगें जल्मूंक नासलें. सर्वेस्पराचो दूत हे बायलेक दिसती पडलो आनी ताणें तिका म्हणलें, पळय, तूं वांजडी देखून तुका भुरगें बाळ ना, पूण आतां तान बरीच चोत्राय दवरून राव. दाकां रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवूं नाका आनी कांयच अपवित्र खाण खावूं नाका, कित्याक तूं गोरबेस जातली आनी तुका एक पूत जल्मतलो. ताच्या माथ्याक वाकोर लागचो ना, कित्याक त्या भुरग्याक आवयच्या कुसव्यांतान देवाक भेटयलोलो नाजारीत म्हूण पाचातली. फिलिस्तिनी लोकांच्या हातांतली इस्रायल पोरचेक निवारूंक तो सुरू करतलो. तेन्ना ती बायल ही खबर आपल्या घोवाक सांगूंक गेली, कोण एकलो देवाचो मनीस आतांच म्हजेशी आयलोलो. ताचें रूप देवाच्या दुता सारकें, इतलोच तेजवंत तो दिसतालो. तो खुंयतान आयला तें हांवें ताचे कडेन विचारूंक ना आनी ताणें आपलें नांवूय म्हाका उगडापें करूंक ना. पूण ताणें म्हाका अशें सांगलां, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. आतांच तान दाकां रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवूं नाका आनी कांयच अपवित्र खावूं नाका, कित्याक आवयच्या कुसव्यांतान मरो पर्यंत त्या भुरग्याक देवाक भेटयलोलो नाजारीत म्हूण पाचातली. त्या वस्तोरेन एका पुताक जल्म दिलो आनी सॅमसन म्हूण ताका नांव दवरलें. तो भुरगो वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पराचो आत्मो ताका चलोवंक लागलो. देवाचें उतर हें. जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्परा, म्हजें कडब जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें कडब, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नश्ट्यांतल्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बोरवासो. म्हजे तोन्ने पिरायेंतान तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांतान तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांसान तूं म्हाका राखताय. जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्पराचें बळ वाखाणीत वेतलो. तुजें सोर नाशिल्लें प्रमाणीकपण परगट करतलो. देवा, म्हजे तोन्ने पिरायेंतान तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यंत तुज्या ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. उद्गार. पोरजा मुखार खुणा करून दवरलोले जेसेचें मूळ तूं. कालाव करिनासतना आमची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुदेचो राजा हेरोद राज चलयतालो तेन्ना आबियेसाच्या वांगड्याचो जाकारियस नांवाचो एक यादनीक आसलो. ताचे पत्नीचें नांव एलिझाबेथ. ती आरोनाचे कुळयेची. चुकयनासतना दुनियाच्यो सगल्यो आज्ञा आनी उपदेश पाडून दोगांय
देवाचे नदरे मुखार धर्मवंत आसली. एलिझाबेथ वांसटी आसली आनी दोगांय म्हातारे पिरायेर पावलोलीं, देखून तांकां भुरगें बाळ नासलें. आनी अशें घडलें, आपल्या वांगडाचे पाळयेन देवा मुखार याज्ञिकाचें काम करीत आसतना सेवा धर्माचे चाली प्रमाणे ताचेर सर्त पडली, देखून धूप जडोवंक तो देव मंदिरांत भितर गेलो. धूप जडोवच्या वेळार सगलो लोक भायर रावून मागणें करतालो. धुपावेदीचे उजवे कुशीक उबो आसलेलो एक देवदूत ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन जाकारियस घाबरलो आनी थार्या भियेलो. पूण देवदूतान म्हळें, जाकारियस, तूं भिवू नाका. तुजें मागणें देवान मानून घेतलें. एलिझाबेथ तुजे पत्नी तावन तुका भुरगो जल्मतलो आनी ताका जुआंव म्हूण तुवें नांव दवरचें. तूं खुशाल जावन मुरगडटलोय आनी तो जल्मला म्हूण जायतीं जाणां खुशाल जातलीं, कित्याक तो देवा उचीर व्हड जातलो. सोरो आनी लागरें कितेंच तो पियेवचो ना आनी आपल्या आवयच्या कुसव्यांतूच तावन तो पवित्र आत्म्यान भरतलो. इस्रायेलाचे सुस्तींतल्यान जायत्या जाणांक दुनिया ताच्या देवाशी तो परतून हाडटलो. बापायांची आनी भुरग्यांची काळजां मोगान एकवटावंक, खालतीनूय तांकां धर्मवंत मनशांची जाणवाय शिकोवंक आनी अशें देवाक पुर्ती एक पोरजा तयार करूंक तो एलिजाचें मोन आनी सकोत घेवन ताचे फुडें चलतलो. आनी जाकारियासान देवदूताक म्हणलें, हें खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें? तर हांव म्हातारो जालां आनी म्हजी पतीन म्हातारे पिरायेर पावल्या. देवदूतान जाप दिवन म्हळें, देवाच्या फुड्यान उबो आसा तो गाब्रिएल हांव. तुजे कडेन उलोवंक आनी ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजेशी धाडला. ही म्हजीं उतरां खरीं जावचो वेळ पावतच तुवें ती सत मानली नाय, देखून पळय, तूं मोनो उरतलोय आनी ह्यो वस्तू घडोवेर तुज्यान उलोवंक जावचें ना. इतलें म्हणसर लोक जाकारियासाक रावतालो आनी पवित्र स्थानान ताका येदो उशीर जालो म्हूण पळोवन अजाप जातालो. तो भायर येतच ताचे लागीं उलोवंक ताच्यान नजो जालें, देखून पवित्र स्थानार कसलें तरी दर्शन ताका मेळ्ळां म्हूण ती समजलीं आनी मोनो उरलो म्हणटच तांचे लागीं कुरवानीच तो उलोवंक लागलो. ताचे जोटयेचे दीस भरतच तो परत आपल्या घरा गेलो. थोड्या दिसांनी एलिझाबेथ ताची पतीन गोरबेस जाली आनी 5 म्हयने ती भितरूच रावली. तिणें म्हणलें, हांवें मनशां मदें भोगलोलो बेमान म्हजे वयलो पयस करूंक देवान येवजिल्लें, देखून म्हजे सवें ताणें अशें केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. भाव भयणीनो, आयज लांब शुभ वर्तमान आमी आयकलां आनी आयचें पयलें वाचप तशेंच आयचें शुभ वर्तमान ही बरी खबर आमकां दितात. आनी बरी खबर कसली? जें कितें जावचें नासलें तें आतां जातलें. जें जावपाक जाय आसलें म्हणजे लग्न जाल्या उपरांत मानोआ हाका भुरगें जल्मोंक जाय आसलें. लग्न जाल्या उपरांत जाकारियास आनी एलिझाबेथ हांकांय भुरगें जावपाक जाय आसलें, पूण तांकां भुरगें जावंक ना. आनी भुरगें जावंक ना देखून पवित्र पुस्तक हें उतर वापरता, वांसटी, अनफर्टायल. भाव भयणीनो, हें वांसटेपण खेरीत भाशेन एके अस्तरेक, एक लग्न जाल्ले अस्तरेक जायतो भिमान हाडटा, जायतें किकोन जाता, उणेपण भोगता. आनी एलिझाबेथ आपल्या उतरांनी तें आमकां उलोवन दाखयता. ह्या लोकां मुखार बेमान जो हांवें भोगलोलो तो म्हजे वेलो काडूंक सर्वेस्परा देवान अशें केलें. आनी ह्या बेमानांतली हे अस्तरेक
ह्या दोगांय वस्तुऱ्यांक निवारूंक देवान तांकां भुरगें जल्मशें केलें पवित्र आत्म्याच्या बळान. भाव भयणीनो, देव जेन्ना आमचेर नदर मारता आनी आमी देवा मुखार धर्मवंत रावता, दोनूय वाचपांनी आमी पळयलां ही मनशां मानवान ताचे पतीन जाकारियास आनी ताचे पतीन एलिझाबेथ धर्मवंत मनशां. तांचे सगळें एके भाशेन अनीत जाल्ल्या भाशेन लग्न जावनूय तांकां देवान भुरगें दिवंक ना देखून दुबाविरेत तांकां दूख भोगलोली. पूण तरी आसतना ती आपूण धर्मवंत रावली, देवा मुखार सरळ रावली आनी देव तांचेर आशिर्वाद घालता. दोगूय जाण जे पूत जल्मले ते जल्मचे आदीं तांकां एके भाशेची चोत्राय आसा. बो करून पयल्या वाचपान आमी आयकलां मानवाचे पत्नीक जेन्ना देवदूत दिश्टी पडलो तेन्ना हें तिचें वांसटेपण आतां नपयत जाता आनी ती भुरग्याक जल्म दितली ही बरी खबर तिका दिली तेन्ना एक चोत्राय दिली. लागता तसलें वो सोरो पिये नाका, वो कितेंच वांकडें तिकडें खाय नाका. जेवणा बाबतीन खाण्या पिण्या बाबतीन ही चोत्राय. जेवणा खाणा आनी पिण्या विशीं ही चोत्राय दिल्या तेन्ना ही चोत्राय जें कितें चिंतता जें कितें उलयता ताचेय विशीं. एलिझाबेथ जेन्ना गर्भेस जातली म्हूण ही खबर जाकारियासाक सांगली तेन्ना ताणें रोखडेंच स्वत मानूंक ना. वेल्यान ताणें एक खुणा सोदली. दुबाविरेत खुणा सोदपाचीच, कित्याक म्हातारे पिरायेर पावलेले कडेन आतां जल्म दिवपाक अवघड. आनी असल्या वेळार आनीक एक चोत्राय. देवाचें उतर जेन्ना आमकां येता देवाच्या दुतां वरवीं तें मानून घेवपाक आमी आयतीं आसूंक जाय. आनी तो आयतो जावंक ना देखून भुरगें जल्म पासून तो मोनो उरलो, जाकारियास मोनो उरलो. एलिझाबेथ गर्भेस जाली खरी पूण सगल्यांक सांगूंक ना, ओगीच रावली भितर. घडये हे जाणटे पिरायेर गर्भ संभोवला, उरतलो पडटलो, घडये हेय प्रश्न तिच्या मनान उपजल्ले. तेच बरोबर बेमान जो सोंसलेलो लोकां मदें आतां जेन्ना लोकां मदें वेतली तेन्ना भुरग्याकूच घेवन वेतली. भाव भयणीनो, हे सगळें पळोवन आमच्यान म्हणूंक जाता, समजूंक जाता आमचेय सवें घडये जायत्यो वस्तू आसात, थोड्यो वस्तू आसात ज्यो तितल्यो बऱ्यो न्हू, आमकां आवडना, वो आमचें सवें अशें जावपाक नाका आसलें. मिलाग्र रावता, ओचोऱ्यां रावतात, पूण ओचोऱ्यां जाता आसतना चोत्राय धरप गरजेचें आमकां. जायत्यो वस्तू आसात ज्यो आमी आतां करूंक फावना तरी आमी करता. जायत्यो वस्तू आसात ज्यो आमी समजूंक जाय तरीय आमी समजना. जायत्यो वस्तू आसात आमी समजल्यात पूण आमच्या जिवितान पाळिना त्यो आमी पाडूंक जाय. तर भाव भयणीनो, ह्या आयचे मिसाची भेटीन आमकां ही खेरीत कृपा मागुया. देवाची बरी खबर आमच्या जिवितान दी म्हूण मागुया. तेच बरोबर आमकांय सयेक आसा दुसऱ्यांच्या जिवितान बरी खबर हाडूं. वायट खबर न्हू पूण बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाचें आमकांय दूत कर म्हूण आमी हे भेटेन देवा लागीं मागुया. गायन घेऊया C32, पेज नंबर 42, C32. तुझ्या उदाहरणात
म्हज्या भाव भयणीनुय म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या मानलें बलिदान आपल्या मनाक मिळें. आमच्या ह्या केळीची शुभेच्छा लावा. सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर पदवेदार कोनवाळ्या बापा, तुजे वेदीचेर आमी दवरल्या ती देणी मोयपासान मानून घे आनी तुज्या असक्त भुरग्यांची भेटवणी तुजे ओगणीत पदवेन पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांच्या सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो. जुवावान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी एकाच ताळ्यान गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो गोट परगोटुया. तुवें आमकां सोडलें सोम्या संवसाराच्या सोडून आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतली आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्म दिता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. बरी खबर मानोवा आनी ताचे पत्नीक, जाकारियस आनी ताचे पत्नीक एलिझाबेथीक फावो जाली. हे बरे खबरेन जे भुरगे जल्मले ते सोडवणेच्या वावरान खेरीत भाशेन मिसळ आनी खेरीत भाशेन देवाची हातयारां. आमी जण एकलो बरे खबरेचे वांगडी जावं आनी आमी सोडवणेच्या वावरान आमचे हात पोट घालूंक आमकां करपा मागुया. बराबर जेजूची केल्ल्या प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप आमची काकूट कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप आमची काकूट कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप आमकां शांती दी. कुडान रावता आमी शिवंक करता ती आमचे चटकी आनी कास्त हाडिना जा, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू भाशेन आसचें हांवें उलयतना वावुरतना. जेजू भाशेन आसचें मनांत हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन सांगचें हांवें दिसा दिसा गिरां गिरां.
प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या हातांतली आमी घेतल्यान त्या देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. आमकां आनिकूय तयार करून दवरले ती देणी आशोवंक तूंच आमकां कृपा दी. अशें आमच्या सुडबंडराचो जल्म नितोळ निर्मळ काळजांनी समारंभूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन घेऊया F16 पेज नंबर 93 F16.